सगळ्यांक माय मोगाचो नमस्कार। कोंकणी भाषा मंडळाच्या वतीन हांव मंडळाचे अध्यक्ष अन्वेषा सिंगबाळ तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता। इश्टानो 1962 वर्सा कोंकणी भाषा मंडळ ह्या संस्थेची स्थापना जाली। गोंय मुक्ती उपरांत जी पयली संस्था गोंयांत स्थापन जाली ती म्हळ्यार कोंकणी भाषा मंडळ। हालींच नागेशबाब करमली हांचे कडेन उलयतना तांणी सांगलें की गोंय मुक्ती पयलींच म्हणजे गोंय मुक्त जावच्या पयलींच ह्या संस्थेची बियां खंय तरी तांणी आनी हेर कोंकणी वावुरप्यांनी मेळून पेरिल्ली आनी ताजे उपरांत गोंय मुक्त जाल्या उपरांत 1962 वर्सा अधिकृतपणान गोंय मुक्ती उपरांत कोंकणी भाषा मंडळ ही संस्था स्थापन जाली। फाटली 60 वर्सां सद्या आमी आमचो हिरक महोत्सव मनयता आनी फाटली 60 वर्सां कोंकणी भाषा मंडळान कोंकणी साहित्य जावं भास जावं संस्कृताय जावं शिक्षण जावं ह्या सगळ्या मळांचेर खूब भरीव अशें काम केलां। ज्या वेळार कोंकणीन साहित्य नाशिल्लें, ज्या वेळार शिक्षणा खातीर पाठ्यपुस्तकां नाशिल्लीं, हें सगळें करपाचें काम कोंकणी भाषा मंडळान केलां आनी आयजूय करत आसा। आनी त्याय पेक्षा म्हत्वाचें म्हळ्यार कोंकणीच्या संबंदान ज्यो चळवळी जाल्यो ती मागीर ओपिनियन पोल चळवळ जावं त्या उपरांत राजभास चळवळ जावं ह्या सगळ्या चळवळी भितर कोंकणी भाषा मंडळ आनी कोंकणी भाषा मंडळाचे वावुरपी आमचे म्हालगडे कोंकणी लेखक आनी वावुरपी हांचें खूब व्हडलें योगदान आसा आनी आयजूय मंडळ आनी कोंकणी लोक एकठांय येवन हें काम मुखार व्हरत आसात। ह्या कामाच्या फाटभुंयरूच कोंकणी भाषा मंडळाक दिसलें की एक म्हत्वाचें पावल आमी उबारचें आनी ताच्या संबंदानूच सांगपाक हांव तुमच्या मुखार हांगा हजर आसा। इश्टानो 14 फेब्रुवारीक गोंयांत मतदान जातलें। मार्च म्हयन्यांत आमी आमचें नवें सरकार वेंचून हाडटले। 1987 वर्सा गोंय राजभास कायदो पारीत जालो, तो विधानसभेन पास जालो आनी ताच्या उपरांत ह्या कायद्या खाला राजभास संचालनालय स्थापन जालें। ताका कर्मचारी मेळ्ळे, आपले काम करपी मेळ्ळे, साबार येवजण्यो ह्या संचालनालयान चालीक लायल्यो आनी राजभाशेच्या संदर्भात हळू हळू काम सुरू जालें। पूण ती मागीर गोंयची राजभास म्हणया, राजभास कायदो चालीक लावपा बाबतींत म्हणया किंवा शिक्षणांत कोंकणीचें स्थान म्हणया वा एकंदरूच सरकारी पातळेचेर कोंकणी भाशे संबंदान जी एक आस्था आसपाक जाय आशिल्ली, ज्या गतीन हें काम मुखार वचपाक जाय आशिल्लें त्या गतीन हें काम केन्नाच मुखार गेलें ना। खंयच्याच सरकारान कोंकणी भाशेक आनी हांव फक्त कोंकणी भास म्हणना जाल्यार कोंकणी जाका आमी कोंकणी समाज जाका आमी आमची अस्मिताय मानता त्या कोंकणी अस्मितायेच्या बाबतींत जाय ती गंभीरताय आयज मेरेन दाखयली ना। त्या खातीर आमकां दिसलें की जेन्ना नवें सरकार मार्च म्हयन्यान येतलें त्या नव्या सरकारान कोंकणी भाशे विशीं आनी एकंदरूच कोंकणी आमच्या अस्मिताये विशीं खूब म्हत्वाचीं पावलां उबारपाची गरज आसा। राजभास कायदो जावं शिक्षण जावं केंद्रीय येवजण्या बाबतींत जावं किंवा भास आनी संस्कृताये विशीं जावं ह्या सगळ्या मळांचेर सरकारान खूब मोठें काम करपाची गरज आसा आनी त्या खातीर कोंकणी भाशा मंडळान एक म्हत्वाचो निर्णय घेतलो। कोंकणी भाशा मंडळान कोंकणी विशीं एक जाहीरनामो तयार केलो, ज्या जाहीरनाम्यांत आमी एकंदरूच कोंकणी भाशे विशीं आनी कोंकणी खातीर कितें कितें जावं येता खास करून सरकारी पातळीचेर ह्या संबंदान सुचोवण्यो तयार केल्यात। ह्या संबंदान वेगवेगळ्यो आमच्यो मागण्यो तयार केल्यो आनी फाटले कांय दीस मंडळाच्या कार्यकारी समितीचे वांगडी गोंयांतल्या सगळ्या म्हत्वाच्या पक्षांक मेळ्ळे। ह्या पक्षांक मेळून तांच्या कडेन तांच्या वांगड्यां कडेन चर्चा करून कोंकणी खातीर कितें करूं येता हें आमी तांकां सांगलें आनी तांच्या जाहीरनाम्यांत ह्यो गजाली जर तांकां आस्पाव करप शक्य आसा जाल्यार त्यो तांणी करच्यो, पण त्याय म्हत्वाचें म्हळ्यार जेन्ना सरकार निवडून येतलें तेन्ना त्या सरकारान ह्यो सगळ्यो गजाली चालीक लावच्यो अशी मागणी आमी तांचे कडेन केली। ज्या पक्षांक आमी मेळ्ळीं गोंयांतल्या सगळ्या मुखेल पक्षांक तातूंत भारतीय जनता पक्ष भाजपा हांकां आमी मेळ्ळीं आनी तांच्या वांगड्यां कडेन आमी चर्चा केली। काँग्रेस पक्षा कडेन आमी मेळून तांच्या वांगड्यां कडेन चर्चा केली, गिरीश बाबा कडेन चर्चा केली जे अध्यक्ष आसात काँग्रेस पक्षाचे। मगोक ह्या पक्षा कडेन आमी उलयली, दीपक बाब ढवळीकार हांकां मेळून तांकां आमी हो जाहीरनामो तांच्या कडेन दिलो, तांकां सादर केलो। गोवा फॉरवर्ड पक्षाक आमी मेळ्ळीं, गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे विजयबाब सरदेसाय हांकां आमी हो जाहीरनामो तांकां सादर केलो। आम आदमी पक्षाचे राहुल बाब म्हामरे जे तांचे अध्यक्ष आसा तांकां मेळून तांचे कडेन चर्चा केली आनी तांकां हो जाहीरनामो आमी सादर केलो।
रेव्होल्युशनरी गोवन पक्षाचे जे वांगडी आसा जाळवणदार आसा तांकांय आमी हो मॅनिफेस्टो सादर केलो. गोंयचो स्वाभिमानी पार्टी ह्याय बी पक्षाक मेळून आमी तांकां हो जाहीरनामो सादर केलो. तशेंच शिवसेनेच्या गोंय फांट्याच्या जाळवणदारांक मेळून तांकांय बी आमी हो जाहीरनामो दिलो. कांय पक्ष आसात ज्यांच्या जाळवणदारांक मेळप आमकां शक्य जालें ना वेळाक लागून, पूण तांच्या मेरेनूय बी आमी हो जाहीरनामो पावयला आनी हो जाहीरनामो वाचून तातूंत ज्यो ज्यो सुचोवण्यो केल्यात त्यो मुजरत तांणी चालीक लावच्यो अशी मागणी आमी तांच्या कडेन केल्या. एक मुजरत सांगपाक सोदता की आमी पक्षांचे जे जाळवणदार आसा, जे अध्यक्ष म्हणया किंवा तांचे जनरल सेक्रेटरी म्हणया, अशा लोकांक मेळून हो जाहीरनामो दिला. आमी उमेदवारां कडेन वचूंक ना, कारण आमकां पक्षाच्या मार्फत सगळ्या उमेदवारां मेरेन हो जाहीरनामो पाविल्लो जाय आनी फाल्यां जे जे उमेदवार वेंचून येतले तांणी ह्या मॅनिफेस्टोंतले ह्या जाहीरनाम्यांतल्यो ज्यो गजाली आसा, ज्यो सुचोवण्यो आसात त्यो तांणी विधानसभेत पारीत करून त्यो चालीक लायिल्ल्यो जाय. त्या खातीर आमी पक्षांच्या जाळवणदारांक मेळून तांची भेट घेवन हे जाहीरनामे तांकां सादर केले. एक मागणी हांव मुजरत ह्या माध्यमांतल्यान करत की सगळे उमेदवार आतां आमकां मेळपाक लागल्यात आनी येवन आमकां वेगवेगळी आश्वासनां दिता, तेन्ना मुजरत एक मतदार म्हणून ह्या उमेदवारांक तुमी कोंकणी विशीं तांची आस्था पडताळून पळोवची आनी तांकां मुजरत ह्यो गजाली करपाक सांगचे. आनी उमेदवार न्ही वेंचून आयल्या उपरांत जो तुमचो आमदार आसतलो ताजेर दबाव घालपा खातीर दर एका कोंकणी मोग्यान आमकां सांगात दिवचो अशें हांव ही संद घेवन तुमच्या कडेन मागन. एक भोव उमेदीची गजाल कांय दिसा फाटल्यान घडली जाचो हांव मुद्दम उल्लेख करपाक सोदतां की गोंय विद्यापिठांतले आमचे कांय विद्यार्थी गोविंद, गौरांग, रजत, आकाश, सान्वी आनी ऐश्वर्या ह्या विद्यार्थ्यांनी फुडाकार घेवन अशाच तरेचें एक निवेदन, अशाच तरेचें एक सुचोवण्यो आशिल्लो एक तरेचो मॅनिफेस्टो जाहीरनामो तांणी राज्यपालाक धाडला गोंयच्या आनी राज्यपालाक मेळपाची आमची बी उमळशीक आसा आनी आमी तांकां तशें कळयलाय बी. तांचो जसो आमकां अपॉयंटमेंट मेळटलो आमी राज्यपालांकूय मेळून हो कोंकणी खातीर तयार केल्लो जाहीरनामो तांकां सादर करतले. ह्या विद्यार्थ्यांचे हांव मुजरत ह्या वेळार कौतूक करतां की तांणी स्वता जावन फुडाकार घेवन अशा तरेचें एक निवेदन राज्यपालांक धाडून दिलें. ह्या जाहीरनाम्यात ज्यो म्हत्वाच्यो गजाली आसात, ज्यो आमी ह्या दर एका पक्षा मेरेन पावयल्यात, त्यो आतां हांव तुमच्या मुखार दवरतां. सगळ्यान पयलें म्हळ्यार गोंय राजभास कायदो. आमी सगळीं जाणां की गोंय राजभास कायदो हो 4 फेब्रुवारी 1987 दिसा पास जालो आनी ह्या कायद्या खाला कोंकणी भाशेक गोंयच्या राजभाशेचो दर्जो मेळ्ळो. आमी आपणायलें की कोंकणी ही गोंयची राजभास आसा म्हणून आनी त्या नदरेंतल्यान सरकारी पातळीचेर जे सगळे वेव्हार आसा ते मुखेलपणान कोंकणींतल्यान जावपाक जाय. फाटलीं कितलींशींच वर्सां गोंय सरकारान राजभास चालीक लावपाच्या नदरेंतल्यान भोव म्हत्वाची पावलां उबारल्यात, पूण जी गती सरकारान दिवपाक जाय आशिल्ली ती गती ताका मेळूंक ना आनी त्या नदरेंतल्यान हांव म्हणन की दर एक सरकार 1987 उपरांतचे अपेशीच थारलां. भाशेच्या विशयाचेर सरकारान सदांच आडनदर केल्या आनी राजभास कायद्यात बदल जावचे म्हणून समाजातले कांय हांव म्हणन विघटक घटक काम करतात की हातून बदल सुचयतात, पूण म्हाका दिसता त्या नदरेंतल्यान कांय गजाली आमी सरकाराक स्पश्टपणान सांगपाक सोदतात आनी तातूंतली पयलीच गजाल ही की राजभास कायद्याक खंयच्याच नदरेंतल्यान सरकारान हात लावचो न्हय. हो कायदो भोव चर्चा आनी भासाभास केल्या उपरांत संमत जाला आनी तातूंत कसल्याच प्रकारचो बदल करपाची गरज ना. गरज आसा ती सरकाराच्या राजभास संचालनालयाक सशक्त करपाची आनी त्या नदरेंतल्यान सरकारान पावलां मारची. राजभास संचालनालयाच्यो सगळ्यो येवजण्यो प्रभावी रितीन चालीक लावच्यो. गोंय विधानसभेचे सगळे कामकाज मुखेलपणान कोंकणींतल्यान चलता हाचो आमकां भोव अभिमान आसाच, पूण हें अशेंच उरचें फुडाराकूय. गोंय राज्याचो अर्थसंकल्प धरून हेर सगळ्योच मांडण्यो कोंकणींतल्यान जावच्यो अशी सुचोवणी आमी केल्या. ते भायर राजभास कायद्या खाला संचालनालयान ज्यो समिती स्थापन केल्ल्यो त्या समितींचे जे जे निर्णय आशिल्ले, जी परिपत्रकां तांणी काडिल्लीं तांची अंमलबजावणी जावची अशें आमकां दिसता. सरकारी प्रशासनात कोंकणीचो सक्तीन वापर जावपाक जाय. सरकाराच्यो येवजण्यो, नामफलक, रस्त्यांची नांवां आनी हेर सगळे तकटे प्रामुख्यान कोंकणींतल्यान आसपाक जाय. हें न करपी सरकार स्वताच्याच निर्णयांचो अनादर करता हे तांणी जाणा जावन घेवपाक जाय आनी हे फुडाराक आमी कशेंच खपोवन घेवचे ना, हाचेर आमी आवाज उठयत रावतले हें आमी सरकाराक सांगपाक सोदतात. ते भायर IAS, IPS ह्या सारकेल्या IAS अधिकाऱ्यांक तशेंच गोंयच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांक कोंकणींतल्यान प्रशिक्षण दिवपाचें खूब म्हत्वाचें काम संचालनालयान सुरू केल्लें
कोंकणी भाशा मंडळानूय तांकां त्या बाबतींत आदार दिल्लो. हें काम बंद पडलां कितलींशींच वर्सां जालीं. IAS IPS सारकेल्या स्थरावयले अधिकारी कोंकणी शिकपाक सोदतात अशें आसुनूय बी हें काम बंद पडलां हाचें आमकां खूब वायट दिसता. हें काम जाता तितल्या बेगीन परत सुरू जावचें आनी नव्या सरकारान ताची दखल घेवची अशें आमी मागतात. दुसरो जो म्हत्वाचो भाग आसा तो म्हळ्यार शिक्षणाच्या बाबतींत. शिक्षणाच्या बाबतींत कोंकणी कडेन कशीच आडनदर जावपाक जायना आनी त्या नदरेंतल्यान कांय म्हत्वाच्यो सुचोवण्यो आमी सरकाराक ह्या जाहीरनाम्यांत केल्या. पयलीच सुचोवणी अशी आसा की कोंकणी माध्यमांतल्या शाळांक जे अर्ज सरकारा कडेन फाटलीं कितलींशींच वर्सां पडून आसात त्या अर्जांचो निकाल लावन ह्या सगळ्या शाळांक जाता तितल्या बेगीन सरकारान परवानगी दिवपाची गरज आसा. कांय कडेन सरकारान सांगलां की थंय लागीं मराठी शाळा आशिल्ल्या कारणान सरकारान अर्ज न्हयकारल्यात, पूण अशे तरेची अट घालपाची गरज ना. कोंकणी शाळांक मराठी माध्यमांतल्या शाळा कडल्यान ना हरकत दाखलो हाडपाचे जी गरज आसा ती सरकारान ना करची, ही रद्द करची आनी कोंकणी शाळांक बेगिनात बेगीन जे अर्ज आसात आनी फुडाराक जे नवीन अर्ज येतले ते बेगिनात बेगीन तांकां परवानगी दिवची अशें आमी सुचयतात. मुळाव्या शाळांचो जो स्टाफींग पॅटर्न आसा तो थोडोसो विचित्र आसा. तातूंत थोडेशे बदल आमी सुचयल्यात. ते म्हणजे 1 ते 20 विद्यार्थी मेरेन एक शिक्षक आसचो. 2री इयत्ता आनी 2 इयत्ता आनी 20 विद्यार्थी जालो काय दुसरो शिक्षक दिवचो. 3 इयत्ता आनी 45 विद्यार्थी जाले उपरांत तिसरो शिक्षक दिवचो आनी 4 इयत्ता आनी 60 ते 120 विद्यार्थी मेरेन 4 शिक्षक दिवचे. गोंयांतल्या साबार कोंकणी मुळाव्या शाळांक जो सद्याचो स्टाफींग पॅटर्न आसा ताचो त्रास जाता आनी त्या नदरेंतल्यान हो बदल आमी सुचयला. सगळ्या तालुक्यांनी मुळाव्यो शाळा सुरू करपाक सरकारान कोंकणी भाशा मंडळाक सुवात आनी परवानगी दिवची आनी तशें बजेटांत जाहीर करचें. हें हाच्या आदीं जी सरकारां आशिल्लीं तांकां आमी परत परत वचून मेळटात आनी आमी तांकां सांगतात की आमी दर एका तालुक्यान कोंकणी शाळा चालू करपाक आनी ती चलोवपाक आमची तयारी आसा. पालकांची ती गरज आसा, पालकांची ती मागणी आसा आनी त्या नदरेंतल्यान आमकां दर एका तालुक्यान मंडळाक अशे तरेची एक शाळा चलोवपाची परवानगी आनी खास करून सुवात सरकारान दिवची. नवें जें राष्ट्रीय धोरण आयलां त्या नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाक अनुसरून सरकारान मुळावें शिक्षण कोंकणींतल्यान जावचें म्हणून म्हत्वाची पावलां उबारपाची गरज आसा. ह्या नदरेंतल्यान ज्यो गरजेच्यो साधन सुविधा आसात त्यो हाच्या पयलीं कोंकणी भाशा मंडळानूय आपल्या पातळीचेर तयार केल्ल्यो आसा आनी फुडाराकूय सरकारा सांगातान काम करून आमी त्यो तयार करपाच्या कामात सहभागी जावपाक सोदतात. त्या नदरेंतल्यान कोंकणींतलें मुळावें शिक्षण आनी मुळावें म्हणटा आसतना फक्त मुळावें न्ही जाल्यार प्री प्रायमरी जे आमी अप्री वा मुळाव्या पावंड्या पयलींचें जें शिक्षण आसा जें अंगणवाडी शाळांनी चलता, जें प्री प्रायमरीनी चलता, थंय बी कोंकणीक मानाचो स्थान मेळून थंय बी तें शिक्षण कोंकणींतल्यान जावपाची गरज आसा आनी त्या नदरेंतल्यान मंडळ सरकारा बरोबर सांगातान वावुरपाक सदांच तयार आसतले. शिक्षण क्षेत्रांतल्या तशेंच हेर सरकारी खात्यांनी खंयच्याय पदांचेर नियुक्ती जातना कोंकणी भाशेचें ज्ञान आसप सक्तीचें ह्या नेमाक खरपणान पाळो दिवचो. आमच्या कानार हालीं खूब गजाली पडपाक लागल्यात की जी कांय महाविद्यालयां म्हणया किंवा कांय बिगर सरकारी जी आस्थापनां आसात ती हो जो नेम आसा कोंकणीचें ज्ञान सक्तीचें आसपाचो नेम त्या नेमाक योग्य तरेन पाळो दिना अशे तरेचे आमकां कांय उदाहरणां मेळपाक लागल्यात. हें फुडाराक जावचें न्ही म्हणून सरकारान पावलां उबारचीं आनी अशे तरेचें कितें घडलें जाल्यार कोंकणी भाशा मंडळ ताच्या विरोधात आवाज उठयतलो आनी सरकाराक तांची जापसालदारकी परत परत याद करून दितलो हें आमी मुजरत सांगपाक सोदतात. NCERTच्या सगळ्या विशयांची जी पाठ्यपुस्तकां आसा तांचो अणकार कोंकणींतल्यान जावचो अशें आमकां दिसता. ते भायर मुळाव्या पावंड्यार जो कोंकणी अभ्यासक्रम आनी पाठ्यपुस्तकां आसा तांची पुनर्रचणूक जावपाची भोव गरज आसा. कारण आमी अजून 1980तलीं पाठ्यपुस्तकां वापरतात आनी आतां भुरग्यांची रुची म्हणया किंवा भुरग्यांची मानसिकता हातूंत खूब बदल जाल्लो आसा आनी ह्या पाठ्यपुस्तकांचेर नियमीत स्वरुपान फेरविचार जावपाक जाय. तो जावचो आनी ह्या नदरेंतल्यानूय मंडळ सरकाराक जेन्ना जाय तेन्ना आदार करपाक तयार आसा. ते भायर 12वी मेरेन कोंकणी विशय सक्तीचो करचो अशेंय आमी सुचयलां. कारण आमी गोंयांत आसात आनी आमी जेन्ना कोंकणी आमची राजभास म्हणटात, आमची अस्मिताय म्हणटात तेन्ना थंय चॉयस किंवा थंय पर्याय आसूंक जायना. थंय कोंकणी सक्तीची आसपाक जाय आनी ती 12वी मेरेन एक विशय तरी कोंकणी सक्तीचो आसचो अशें आमी मागतात.
फुडलो जो भाग आसा तो भास आनी संस्कृताय ह्या नदरेंतल्यान आसा आनी तातूंत आमी सुचोवंक सोदतात तें अशें की कोंकणी साहित्य हेर भासांनी अनुवादीत जावचें हे नदरेंतल्यान एक अनुवाद किंवा अणकार वेवस्था तयार जावची हाका लागून कोंकणी साहित्य नेमान अनुवादीत जावन राष्ट्रीय थरार पावतलें जी पावपाची भोव गरज आसा कोंकणी भाशेच्या वावर तशेंच संशोधना खातीर शिश्यवृत्ती जाहीर करच्यो अशें आमी सुचयलां कोंकणीतल्या ज्येश्ठ साहित्यिकांक जाणटेपणान आर्थीक आदार मेळचो ह्या नदरेंतल्यान सरकारान येवजण तयार करची गोंयांत लागू आशिल्ल्या सगळ्या कायद्यांचो कोंकणीन अनुवाद जावचो दूरदर्शन तशेंच आकाशवाणीचेर पुराय वेळ कोंकणी कार्यावळी सुरू जावच्यो आनी कोंकणी नाटक लोकवेद साहित्य हांच्या खातीर सरकारान खाशेल्यो येवजण्यो करच्यो अशें आमी ह्या जाहीरनाम्यांत सुचयलां फुडलो जो म्हत्वाचो भाग आसा तो म्हळ्यार केंद्रीय येवजण्यो कोंकणी भाशेचो आस्पाव भारताच्या संविधानाच्या 8व्या अनुसूचीत जालो आनी ते खातीर कोंकणी खातीर जी केंद्रीय पातळीचेर कितलीशींच दारां आशिल्लीं ती उक्ती जाली आनी कितल्योश्योच येवजण्यो केंद्रीय पातळीचेर चालीक लागपाची गरज आशिल्ली मात ह्या केंद्रीय येवजण्यांचो लाव गोंयाक वा गोंयच्या लोकांक अजुनूय मेळूंक ना आनी त्या नदरेंतल्यान सरकारान यत्न करपाची गरज आसा कारण केंद्र सरकाराच्यो ह्यो येवजण्यो आसात म्हणटकर केंद्र सरकार आनी राज्य सरकार हांच्या कडेन समन्वय साधूनच ह्यो येवजण्यो चालीक लागपाक शकतात त्या नदरेंतल्यान 3 म्हत्वाच्यो गजाली आमी हातूंत सरकाराक सुचयल्यात पयलें म्हळ्यार नॅशनल ट्रान्सलेशन मिशन आनी सेंट्रल इन्स्टिट्यूट फॉर इंडियन लँग्वेजीस हांचे कोंकणीचे फांटे गोंयांत आसचे केंद्र सरकारान म्हैसुराक जे भारतीय भाशा संस्थान म्हळ्यार सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन लँग्वेजीस स्थापन केला तातूंत ही जी संस्था आसा ती सगळ्यात भारतीय भाशांच्या उदरगती खातीर वावुरता भारतीय संविधानाच्या 8व्या अनुसूचीत जितल्यो भाशा आसा म्हणजे तातूंत कोंकणी बी आयली हे संस्थान आपले भाशीक संशोधन आनी प्रकाशनाक ओपिल्ले कार्यालय त्या राज्यांत सुरू करता पूण गोंयांत हें कार्यालय अजुनूय सुरू जावंक ना आनी त्या खातीर कोंकणी भाशेच्या उदरगती खातीर जे मुळाव्या पावंड्या वयले संशोधनाचें काम जावपाक जाय तें खंय तरी मुखार वचना हें कार्यालय जर गोंयांत स्थापन जालें जाल्यार निश्चितूच हें काम चालीक लागतलें आनी ते भायर आयच्या कंप्युटर एज किंवा संगणकीय युगान जे आमकां एक कॉर्पोरा जाय शब्दांचो जाका लागून गुगलाचेर म्हणया किंवा वेब हातून कोंकणी चालीक लागतली ऑटो करेक्ट सारकेल्ली जी येवजण आसा ती चालीक लागतली जाल्यार हे शब्द भांडार हे कॉर्पोरा हो तयार जावपाक जाय जो हे नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन लँग्वेजीचें जर कार्यालय गोंयांत स्थापन जालें जाल्यार खूब बरे तरेन जावपाक शकता कितलीशींच वर्सां हें काम पडून उरलां आनी नवें सरकार तरी ह्या नदरेंतल्यान यत्न करतलो अशी आस्त आमकां आसा दुसरी म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार केंद्र सरकारान केंद्रीय राजभास खातें घडयल्या उपरांत 8व्या अनुसूचीतल्या भाशांचो खंय खंय कसो कसो वापर जावचो ह्या खातीर वेगवेगळी परिपत्रकां काडल्यात आनी तातूंत केंद्रीय खात्यांची राज्यांतली कार्यालयां निगम महामंडळां आनी राष्ट्रीयकृत बँकांचे नांवाचे तक्ते नोटीस बोर्ड आनी जायरात बोर्ड 8व्या अनुसूचीतल्या थळाव्या भाशेंतल्यान आसपाक जाय अशें तातूंत नमूद केलां ते भायर राष्ट्रीय वा आंतरराष्ट्रीय महोत्सव ज्या राज्यांनी जातात थंय थंय त्या प्रादेशीक भाशेचो वापर जावपाक जाय म्हळ्यार आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव म्हणया इफ्फी जो दर वर्सा गोंयांत जाता थंय कोंकणी भाशेक आपलें मानाचें स्थान आसपाकूच जाय अशें हें परिपत्रक म्हणटा ह्या सगळ्या केंद्रीय आस्थापनाची बातमीपत्रां मासिकां पुस्तकां ह्यो सगळ्यो गजाली इंग्लीश आनी हिंदी वांगडा राजभाशेंत म्हळ्यार कोंकणी भाशेंत आसपाक जाय अशी कितलीशींच जी परिपत्रकां काडल्यात ह्या केंद्रीय राजभास संचालनालयान ती कोंकणीक लागू जाता पूण गोंयांत कोंकणींतल्यान हें काम खंयच जाल्लें दिसना उरपाटें चडशे कडेन आमकां हेर भासांनीच ह्यो सगळ्यो गजाली मेळटात पूण कोंकणींतल्यान मेळना ह्या गजाली कडेन सरकारान बेगिनात बेगीन लक्ष दिवचें अशें आमी सुचयतात आनी तिसरी म्हत्वाची केंद्रीय येवजण जी खूब म्हत्वाची आसा आनी कोंकणी भाशे खातीर खूब गरजेची आसा तें म्हळ्यार 1957 वर्सान जे केंद्र सरकारान नॅशनल बूक ट्रस्ट NBT ही संस्था स्थापन केल्ली ताका अजुनूय कोंकणीचो स्वतंत्र एडिटर स्वतंत्र संपादक मेळना जो मराठीचो संपादक आसा तोच कोंकणीचेंय बी काम पळयता आनी ताका लागून एका तरेन जी दर्जेदार बाल साहित्याची पुस्तकां आमकां मेळपाक जाय आशिल्ली कमी दरांतली पुस्तकां मेळपाक जाय आशिल्ली हेर भासांतली पुस्तकां जी कोंकणींत अणकारीत जावपाक जाय आशिल्ली NBTच्या खाला
ते काम जायना आनी त्या खातीर म्हाका दिसता गोंय सरकारान हो यत्न करचो पडटलो की बेगिनात बेगीन कोंकणी खातीर NBTचो एक स्वतंत्र एडिटर स्वतंत्र संपादक आमकां मेळचो. फुडलो भाग फुडली सुचोवणी जी आसा ती संस्थांच्या बाबतीन आसा आनी आमी सुचयतात की गोंय सरकाराच्या राजभास संचालना खाला जितल्यो कोंकणी स्वायत्त तशेंच बिगर सरकारी संस्था आसात जांकां आतां अनुदान मेळटा राजभास संचालनालयाच्या खाला त्यो संस्था घटमूट करपाचें काम सरकारान करपाकूच जाय. अशी गजाल घडटा प्रत्येक फावट की जेन्ना जेन्ना बजेटान पयशे कमी मेळटात वा खंय तरी कातर लावपाची पाळी येता तेन्ना ह्या संस्थांच्या अनुदाना कडेन ती कातर वळटा आनी ह्या संस्थांचें अनुदान खंय तरी कमी जाता. पूण ह्या सगळ्या संस्थांचो वावर खूब व्हडलो आसा आनी भाशेक आनी शिक्षणाक सरकारान प्राधान्य दिवपाकूच जाय. थंय आडनदर करून उपयोग ना आनी त्या नदरेंतल्यान ह्या सगळ्या संस्थां फाटल्यान सरकारान खंबीरपणान रावचें पडटलें. ते भायर ह्या संस्थांक जे अनुदान मेळटा ताचो पॅटर्न ऑफ असिस्टन्स बदलपाची गरज आसा. जो आतां पॅटर्न ऑफ असिस्टन्स आसा तो थोडोसो त्रासदायक आसा आनी त्या नदरेंतल्यान कला आनी संस्कृती संचालनालयान रविंद्र भवनाक ज्या तरेन असिस्टन्स पॅटर्न ऑफ असिस्टन्स दितात किंवा आदार करतात त्या तरेचो पॅटर्न ऑफ असिस्टन्स सरकारान करचो अशें आमी सरकाराक सुचयलां. निमणो म्हत्वाचो जो भाग आसा तो आसा कोंकणी आनी गोंय संदर्भात म्हत्वाचे दीस पाळप आनी मनोवपा संबंदान. आमकां खबर आसा जशें हांवें सुरवातीक म्हळें की कोंकणी आनी गोंयाच्या संदर्भात गोंय मुक्ती उपरांत काय खूब म्हत्वाच्यो चळवळी जाल्यो आनी त्यो चळवळी जर जावंक नाशिल्ल्यो आनी त्यो चळवळी जर गोंयकारांनी जिखूंक नाशिल्ल्यो जाल्यार आज आमी गोंय राज्यांत आसचें नाशिल्लें गोंय वेगळें राज्य आसचें नाशिल्लें कोंकणी आमची राजभास आसची नाशिल्ली आनी जें सरकार आतां घडटलें वा जें घडत आयलां इतलीं वर्सां तें सरकार घडचें नाशिल्लें. हें आमच्या आमदारांक हें आमच्या सरकाराक हें आमच्या मुख्यमंत्र्यांक कळप खूब गरजेचें आसा की आयज आमी हांगा जीं पदां मिरयतात ते कोंकणी खातीर आनी ह्या गोंया खातीर मिरयतात आनी त्या खातीर कोंकणी कडेन आडनदर करून उपयोग ना आनी जे हे म्हत्वाचे दीस आसात ते तांणी सरकारी पातळीचेर मनोवपाक जाय आनी त्या भायर शाळांनी ते मनोवपा खातीर परिपत्रक काडपाक जाय. ह्या नदरेंतल्यान कांय दीस आमी सुचयल्यात ते म्हळ्यार 16 जानेवारी 1967 जो दीस आसा जो अस्मिताय दीस वा जनमत कौल दीस म्हणून आमी साजरो करतात तो सरकारी पातळीचेर सरकारान मनोवचो. 4 फेब्रुवारी हो दीस राजभास दीस ज्या दिसा कोंकणी गोंयची राजभास जाली आनी भारतांतली सगळीं राज्यां आमी जाणात की भाशेच्या आदाराचेर आसात आनी देखूनच कोंकणी राजभास जाल्या उपरांतूच गोंयाक आपलो घटक राज्य मेळ्ळें गोंयाक राज्य म्हणून वळख मेळ्ळी. राजभास दीस सरकारी पातळीचेर मनोवपाची गरज आसा. ताचे उपरांत 30 मे हो गोंय घटक राज्य दीस अर्थात ह्या दिसा गोंयाक घटक राज्याचो दर्जो फावो जालो हो दीस गोंय घटक राज्य दीस म्हणून मनोवपाक जाय. आनी 20 ऑगस्ट ज्या दिसा कोंकणीक राष्ट्रमान्यताय मेळ्ळी ज्या दिसा कोंकणी भाशेचो आस्पाव भारताच्या संविधानाच्या 8व्या अनुसुचीत जालो आनी त्या खातीर कोंकणी भाशेक राष्ट्रीय दर्जो मेळटनाच साबार म्हत्वाची दारां उक्ती जाली. हे सगळे दीस सरकारान मनोवचे अशें आमी सरकाराक सुचयलां. आमी जाणात आमचें काम हांगा सोंपना. ह्यो सगळ्यो गजाली आमी सुचयल्यात हे सगळे जाहीरनामे आमी सगळ्या म्हत्वाच्या राजकीय पक्षांक पावयल्यात पूण आमची जबाबदारी सुरू जातली ती मार्चान जेन्ना नवें सरकार स्थापन जातलें आनी ताचे उपरांत जेन्ना हें सरकार कार्यरत जातलें सरकार काम करपाक लागतलें तेन्ना ह्या सरकारा कडेन ह्या सगळ्या सुचोवण्याचो फाटपुरावो करप तांच्या बरोबर जाय जाल्यार जंय जंय गरज पडटा थंय काम करप आनी ह्या सुचोवणेचेर ते आडनदर कशेंच करचें ना. ह्यो सगळ्यो सुचोवण्यो ते पाळटले आनी ते अंमलांत हाडटले हाच्या खातीर आमची तांचेर बारीक नदर आसतली आनी जंय जंय गरज पडटा तेन्ना फक्त कोंकणी भाशा मंडळ न्ही आमी कोंकणी भाशा मंडळाच्या अंतर्गत हेर संस्था कडेनूय बी चर्चा केल्या. हेर जे कोंकणी मोगी आसा जे कोंकणी वावुरपी आसा तांच्याय कडेन उलयल्यात. जेन्ना जेन्ना गरज पडटली तेन्ना आमी सरकाराक जाग हाडपाक सगळे एकवटान उबे आसतले हे सरकारान लक्षांत घेवचें आनी जो जाहीरनामो आयज आमी सरकारा कडेन दिला हाच्याय पेक्षा आनी खुबश्यो गजाली आसा ज्यो नव्यान सरकारान करूं येता. ह्यो चालीक लायतनाच कोंकणी भाशे खातीर एकंदर कोंकणीच्या उदरगती खातीर खूब काम करूं येता. जशें नवें सरकार घडटलें आनी हें सरकार मुखार वतलें तशें तशें आमी तांकां हें सुचयत वतलीं. आमची फक्त एकूच आस्त आसा की सरकारान आमच्या सांगातान कोंकणीच्या उदरगती खातीर काम करचें वावुरचें आनी ज्या भाशेक लागून आज गोंय राज्य आसा आनी ज्या भाशेक लागून हें सरकार घडूंक पावलें
त्या कोंकणी भाशेक केन्नाच विसरचें न्ही. तुमी सगळ्यांनी मुजरत आयज ह्या फेसबूक लायव्ह अटेंड करून हांगा रावन ही आमचे फेसबूक लायव्ह आयकले म्हणून तुमकां हांव दिनवासतां. आनी आयज मेरेन जशें आमी कोंकणी खातीर काम केलां, ह्या गोंया खातीर काम केलां, तशेंच काम एकवटान मुखार करत रावचें अशी मागणी तुमचे कडेन करता. सगळ्यांक दिनवास, सगळ्यांचे उपकारी.